नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जमनी बळकावपाच्यो केशी हाताळपी SIT दुबावीत आरोपींनी घेतिल्ल्या विकिल्ल्या सगळ्या प्रॉपर्टीची चौकशी करतली. SITन रजिस्ट्रेशन खात्याक 150 लोकांची नांवां धाडल्यात. तांच्या प्रॉपर्टी वेव्हारांची म्हायती मागल्या. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण कांय बिल्डर आनी धर्मीक संस्थांनी घेतिल्ल्या वा विकिल्ल्या प्रॉपर्टीची SIT चौकशी करतली. जमनी बळकावपाच्या केशी हाताळपी SITन आतां तांचे कडेन आशिल्ल्या केशींतल्या सगळ्या दुबावीत आरोपींचे वेव्हार तपासपाचें थारायला. प्रॉपर्टी विशीं तांचे सगळे वेव्हार ट्रान्झॅक्शनां तपासतले. SITन रजिस्ट्रेशन खात्याक 150 लोकांची नांवां धाडून तांणी प्रॉपर्टी घेतल्या वा विकल्या त्या सगळ्या वेव्हारांचे सेल डीड मागल्यात. 150च्या ह्या लिस्टात आरोपीं बरोबर चडशा केशींनी नाशिल्ल्या लोकांची नांवां आसात. तांच्याय प्रॉपर्टीची म्हायती मागल्या. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण रियल इस्टेट डेव्हलपर आनी धार्मीक संस्थांचो ह्या लिस्टात आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यानूच न्ही तर नेपाळ, बांगलादेशा सारक्या शेजारी देशांतल्यानूय बायलांची शिंदळकेक तस्करी जाता म्हूण केंद्रीय बायलां आनी बालविकास मंत्रालयाच्या रिपोर्टांत उक्ताडार आयला. बांगलादेशाचे तुळेंत नेपाळांतल्यान बायलांची तस्करी सहज जाता. गोंयांत ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणांत येता. ताका लागून वेश्या वेवसायाक खंय तेजी. सरकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी बायलांचे तस्करीचेर केल्ल्या अभ्यासाचो आधार घेऊन केंद्रीय बायला आणि बाल विकास मंत्रालयान हालींच एक रिपोर्ट रिलीज केला. ह्या अहवालात व्यावसायिक शिंदळकेक ही तस्करी जाता म्हूण नमूद करतनाच गोंयची लिंक स्पश्ट केल्या. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट राज्यांतल्यान बायलांची तस्करी जाताच. ते भायर बांगलादेश आनी नेपाळ सारक्या शेजारी देशांतल्यानूय बायलांची तस्करी जाता म्हूण रिपोर्ट. BSF अधिकाऱ्यांक लाच देऊन आंतरराष्ट्रीय सीमेवयल्यान बांगलादेशी चलयांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी जाता म्हूण गजाल उक्ताडार आयल्या. मात भारत आनी नेपाळा मदीं क्रॉस बॉर्डर म्हणल्यार सीमापार करार आशिल्ल्यान नेपाळांतल्यान मानवी तस्करी करप सोपें जालां. नेपाळींक भारतात प्रवास करूंक वा स्थलांतरीत जावंक कसल्याच इमिग्रेशनाची गरज पडना. ताका लागूनच भारतात शिंदळके खातीर तस्करी केल्ल्या खंयच्याच चलया बायलांची कसलीच नोंद जाल्ली दिसना म्हूण ह्या रिपोर्टांत म्हणलां. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता आनी ताका लागूनच शिंदळकेक तेजी आयल्या म्हूण रिपोर्टांत म्हणलां. गोंयांत अल्पवयीन भुरग्यांचें शोशण आडावंक गोंयचो बाल कायदो बरोच प्रभावी आसा अशेंय हो रिपोर्ट म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ट्रायल कोर्टाचे बडये उपरांत CBIन 2008 पणजे पोलीस स्टेशनाचेर हल्ल्याच्या प्रकरणांतली मूळ कंप्लेन कॉपी कोर्टा मुखार दवरली. कागाळ करपी तुषार लोटलीकरान त्या दिसाचे घडणुकेची पुराय म्हायती कोर्टा मुखार दवरल्या. कोर्टान केस मंगळारा 6 डिसेंबराक दवरल्या. त्या दिसा साक्षीदारांची उलट तपासणी जातली. फुडल्या ट्युजडे दवरला मॅटर. ओरिजिनल कंप्लेन तेंच्यानी आज प्रोड्यूस केल्या. ओके, लास्ट टायम तेंच्यांनी पोलिसांक चार्जशीट फायल करपाक दिली जाता म्हणून हय, ती आज पुलीस ओरिजिनल कंप्लेन मागलेली पळय ती म्हणजे आज प्रोड्यूस केली. सो आता नेक्स्ट हियरिंग फुडल्या ट्युजडे. So today they have produced that original copy of complaint. The last occasion what has happened, they said they will be filing a application for supplement secondary evidence. But now today suddenly they produced the copy of the complaint, the original complaint. So that's why the chief continued. Now the only one issue was there, the accused number 3 was not yet identified. So accused number 3 and accused numbers one more accused is yet to be identified. So that's why it was adjourned today. Now it is fixed on 6th of December. 6th of December for further chief and cross. Tony Rodriguez identified them. I think so. Accused number 3. accused number 2 and accused number 3 identified. Accused number 3. accused number 1 identified जाला. No, he was identified long back. मजगती मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर आरोप आशिल्ल्या रेप केशीची सुनावणी 12 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तंत्रज्ञानाचो वापर वाडटा तसो ह्या मळार सायबर धोकोय वाडटा. सायबर क्रायम देशाची उदरगत सुरक्षेक मोठो धोको म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सांकवाळे बिट्स कॅम्पसांत इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी, प्रायवसी, डिजिटल फॉरेन्सीक परिशदेचे उक्तावणाक तो उलयतालो. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स विद्यापिठाचो कॅम्पस गोंयांत आसप खंय अभिमानाची गजाल. The cybercrime is a threat to the progress and security of our nation.
The need of hour is to create the cyber warriors to combat the cyber crimes. Cyber crimes are not easy to investigate because the crime since exist in the digital world, and therefore there is a great demand of the skilled professionals in this area. It is clear that cybersecurity and digital forensics are integral to the national security. To fulfill the need and train the experts in the different areas of the forensic science, the Government of India has established National Forensic Science University through the National Forensic Science University Act 2020 under the Ministry of the Home Affairs. It is a matter of pride for us to have the campus of National Forensic Science University in state of Goa. This is in fact the first educational institute in Goa that offers the academic program in forensic science, cybersecurity, and digital forensics. And surely it is expected to offer the many other programs in related areas in future. बेकायदेशीर पद्दतीन घरां दुकानां वाडयल्यान तांणी पालिकेक नोंद करची म्हणून म्हापशेच्या नगराध्यक्षांचो उलो. अतिक्रमणाचेर पालिकेन असेसमेंट सुरू केला. दर एक वाठारांत टिमी धाडून सर्वे करतात. फाटल्या 7 ते 8 वर्सांत म्हापशे कितलेशेंच अतिक्रमण जालां म्हणून नगराध्यक्ष सांगता. कारवायेचें कशें कितें तें खंय सर्वे जाल्या उपरांत. म्हापशा जे 14 सालान आमचे रिएसेसमेंट जाल्ले आनी त्याच्या नंतर आमचे रिएसेसमेंट जावंकूच ना. सो ह्या खेपे सगळ्यांचे म्हणजे तुमी पळयला आसत सगळ्यांनी भरपूर एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा. आपल्याक जाय तशें वाडयल्लीं आसा घरां किंवा बिराडां किंवा शॉपां हे सगळे जे कितें मान्यताय घेवन आसतना म्युन्सिपालिटीन जे जाल्लें आसा एन्क्रोचमेंट तेचेर आमी रिएसेसमेंट करपाचें केलां आनी ते आमी आज पासून एक्चुली काल पासून ते बारीकशे सुरू जाल्ले आसा. म्हाका एक लोकांक सांगचें दिसता की लोकांनी तर पयलींच आपले रिएसेसमेंट जे कितें वाडयलां जे कितें काम वाडयल्लें आसा ते जर पयलींच हांगासर नोंद करता रजिस्टर करता जाल्यार चड बरें जातलें. आनी ना जाल्यार आमचे हे टीम जी केल्ली आसा आमी 4 तरेची 4 भागांनी टीम वयतली ती तुमच्या दारान येतली. ते कितें आसा थरतले ते मागीर एसेसमेंट हातीन येयल्या उपरांत तेजेर कितें थरोवपाचें कितें करपाचें तो मागीरचो भाग आसता. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कळंगुटे तिवय वाड्यार एकल्याक लुटपाचे केशींत कळंगुटेच्या पुलिसांनी माजोड्डेचो खांपो क्रिमिनल आगुस्तीन कारवालाक धरलो. आरोपीन अर्जुन बेदादोलकार म्हणटा ताका 2 दिसां फाटीं कळंगुटे आपल्या गाडयेंत घालून 50,000 रुपयांची सरपळी कॅश 9,500 काडून घेतले आनी वाटेर सोडलो. पुलिसांनी सर्वेलन्साचेर आगुस्तीनाक हरमला धरलो. अननोन पर्सनान एकट्याक आडयलो गाडयेन बसून व्हेलो आनी देंवयलो आनी तेजी चेन काडून गाडी घेवन गेलो. स्वताची गाडी घेवन आरोपीन आपली गाडी घेवन गेलो. आमकां डिस्क्रिप्शन दिलें एक्यूज कंप्लेनंटान एक्यूज कसो दिसता कितें गाडी बी ती आनी ऑन दॅट बेजीस आमी सर्वेलन्स स्टार्ट केलो. इन्फॉर्मंट्साक वगैरे सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो आनी इन्फॉर्मेशन गोळा केलें आनी अमक्या जाग्यार आहा आरंबोल हे एरियेन आहा म्हणून सांगलें आमकां. आनी 2 दीस कंटिन्युअस PI आनी तेजी टीम ट्रॅप लावन बसली आनी अमक्या टायमार आयज सकाळीं तो येयलो थंय गाडी व्हरपाक तेन्ना ताका आमी अरेस्ट केलो आनी ही इज अंडर कस्टडी. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आहा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. तो हार्ड कोर क्रिमिनल पयलींच्यान हांव वागशी आसतना सुद्दां ताका अरेस्ट केल्लो आनी चडशे रॉबरीज करता तो आनी ऑल ओवर गोवा वॉन्टेड आसतलो तो. वी हॅव फ्लॅश्ड वायरलेस मेसेज टू ऑल पुलीस स्टेशन्स गिवींग दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड and you can come and you can interrogate them if is required. 7 वर्सां बंद आशिल्लो मयें तळ्याचो ट्युरिस्ट स्पॉट उक्तो जातनाच थंय फिल्म शुटींग सुरू.
आमदार म्हणटा मया फिल्म शुटिंगाक सरकाराक प्रस्ताव येत आसात. प्रेमेंद्राक मेळूंक मंत्री गोविंद गेल्लो. फिल्म सिटी खातीर खंय फिल्मवाले 8 ते 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मागतात. IITकूच सोदता म्हणसर नाका पुरो. प्रियोळा खंय फिल्म डेस्टिनेशन करूं येता. आदल्या तेंपार मये तळ्यार फिल्मांची शूटिंग जाताली. फिल्मांचे बजेट वाडले तशें मये हळूहळू फिल्मवाल्यांच्या नजरे आड जाले. उपरांत फाटलीं 7 वर्सां ब्युटिफिकेशनाक लागून मये तळ्या कुशीकचें गार्डन बंद आशिल्लें. आतां उक्तें जातनाच थंय फिल्म शूटिंग परत सुरू. फिल्म शुटिंगा खातीर कितलेशेच जाण सरकारा कडेन संपर्क करीत आसा. या मयन तळ्याचेर परत एकदा शूटिंग जी फिल्म शूटिंग जाता ही जावपाक सुरवात जाल्ली आहा. सबंद मया खातीर एक गर्वाची गोष्ट आहा. जी शूटिंग काल हांगासर जाली त्या माध्यमांसून अशें दिसून येता की हो जो ट्युरिस्ट स्पॉट खंय तरी 5 ते 7 वर्सां बंद आसलेलो ट्युरिस्ट स्पॉट आयज परत चालू जाल्लो आसा. आयज ह्या माध्यमांसून इंटरलँड किंवा फॉरेन ट्युरिस्ट हांगा परत येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. खूब खुशीची गजाल आसा की ह्या माध्यमांसून आयज जे फिल्म इंडस्ट्रीज आसा आनी ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर आकर्शीत जावन गोंय सरकारा कडेन संपर्क सादीत आसा की हो जर ट्युरिस्ट स्पॉट सगळ्यांक ओपन जालो जाल्यार फिल्म सिटीक सुद्दां ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचो भरपूर मदत जातली. प्रेमेंद्राक मेळपाक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गेल्लो. तो म्हणटा फिल्म सिटी करपाक फिल्मवाले 8 ते 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मागता. IITकूच सुवात मेळटा म्हणसर खंय नाका पुरो. प्रियोळा 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीत खंय फिल्म डेस्टिनेशन जावं येता. तांची मागणी एक आसा की आमकां जर स्टुडिओ किंवा फिल्म सिटी जर जातले जाल्यार आमकां 8 लाख 10 लाख 12 लाख जमनीची गरज आसा. पुढे हो पार्सल ऑफ लँड इतलो दिवपा खातीर खूपच अवघड आसा. कारण तुमकां खबर आसा की सध्या IITचो जो विशय गोंया भितर गाजता ज्या IITक आमी 7 लाख एका स्पॉटाचेर दिवपाक शकना. आणि म्हणूनच हो एक विशय जागेचो जो अभाव जो आसा पळय न्ही त्या जागेच्या अभावाक लागून आज फिल्म सिटी जावपाची खूब मातशी आज रिंगालेली आसा. पूण डेफिनेटली 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर खंय जर आसा आमच्या मतदारसंघात सुद्धा आसा किंवा म्हजे मॅनिफेस्टोनूच हांवें फिल्म सिटी अशें म्हणून आशिल्लें. फिल्म डेस्टिनेशन म्हज्या पिरोळ मतदारसंघात जावचें कारण निसर्गान नटनटिल्लो हो म्हजो मतदारसंघ आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 70 वेळसा मोठ्या फोंडाऱ्यांत पडिल्ल्या बैलाक वाळपयच्या फायर ब्रिगेडीन साल्वार केलो. फोंडारो 2 मीटर खोल. फायर ब्रिगेडीन परिस्थिती पळोवन फोंडाऱ्यांत माती घालून खोलाय भरून काडली. वयर सरपा सारकी उंचाय पळोवन बैल स्वता भायर सरून फुज्यो. आणि तो बैल इतलो मस्त आसलो म्हणजे यंग आसलो की फसफसतालो सारको. कसोच हे करी सरूंक दिनासलो आमकां. मागीर आमी ते थोडे ते माती भितर घातली आणि तेंचे ते लेवल आसा ते उंच काडले आणि तेजेसून मागीर तो जंप मारून म्हणटा तो वयर आणि गेलो वयर तो. आणि ते अर्ध्या वरा भितर येयले आनी तेंच्यांनी त्या बैलाक वयर काडलो म्हणजे भितर माती घालून थोडी हे करून हे केलो. बैल मातसो आतां कितें जालां म्हणजे बेवारशी गोरवां खूबच जाल्या हांगासर. कित्याक कोणाची ते प्रत्येक जाण तो म्हाजी न्हू तुजी न्हू आतां तरी पूण फायरचे आमचे मनीस सगळे येवन 5-7 जाण येवन तेंच्यांनी ताका वयर काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक अभ्यासाची गरज आसा. सकाळीं केल्लें वक्तव्य सांजे याद उरना. दिल्लींत गटार रस्ते लायटीचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर आपाचो फोग. कोयर अशीर रस्ते गटारांची वाट लागल्या तो खंय MCDचो वाठार. थंय 15 वर्सां जालीं BJPचीच सत्ता. मुख्यमंत्र्याक खंय बुजगावणें कशें बेठोच वेल्लो. ताणें BJPकूच एक्सपोज केली. स्टडी न करता उलोवप आनी दनपारां सांजचे अशे वेगवेगळ्या टायमार आपले जे विधान सकाळी केला ते विसरप आनी वेगळे विधान करप किंवा एक ऑर्डर पास करून ती परती घेवप ही ताची खासियत. CM जेन्ना स्टेटमेंट करता की गटर्स ना रस्ते सारके ना तेन्ना म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारन दिसता की तुजी पार्टी तुका घेवन खंय गेल्ली ती पयली विचार म्हणून. कारण तेच जागे आसा जे जागे MCD अंडर येता दिल्ली जंय गटारां अजून जशीच्या तशी आसा
रस्ते थंय जे गली आसा ज्यो एमसीडी अंडर येता त्यो केल्ल्यो ना, कचऱ्याचे ढीग पडल्या. म्हाका दिसता ते तुका दाखोवपाक तांणी व्हेल्ले आनी तुजी स्टडी जर सारकी केली जाल्यार तुका कळून येतलें आशिल्लें की 15 वर्सां एमसीडीन कांय करुना म्हणून ते उरला. आम आदमी पार्टी दिल्लीन सत्तेर आयल्या उपरांत सुमार 1 लाख करोड तांकां एमसीडीक दिल्या कामां करपाक वेगवेगळी, ते तांणी पयशे खाल्या, थंय भ्रश्टाचार केला. आनी थँक्यू फॉर सेईंग दीस दॅट एमसीडीन हें अशें अशें जालां म्हणून, कारण तातूंतल्यान तुजें ज्ञान आनी अज्ञान दिसून येता की तुका थंय स्टडी नाशिल्ली, तुका फक्त व्हेल्लो थंय बुजगावणे म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सीएम येवन हांगा एमसीडी इलेक्शनां म्हणल्यार वचून थंय कॅम्पेनिंग करता. पोन्ने गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियराचें आज फेस्ताचे निमाणें मीस सांजे 6 जातलें. एपॉस्टॉलिक नुन्सियो लिओपोल्द गिरेली कडेन फेस्ताच्या मिसाची येजमानगी. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी, कार्डिनल फेरांव आनी बाकीचे पाद्री बरोबर आसतले. फेस्ताक गोंया बरोबरूच देश विदेशांतले लाखांनी लोक येतात. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.